केपें आदिवासी संघटनेचो 7वो वर्सुकी दीस जालो। सुवाळ्याच्या प्रदर्शनात सान्न, शेंद्री, मल्ला विणप आशिल्ले। मड्डी कशी बांदप, निवणी कशी करप, फाती करप, जात्यार दळप, काणप हेय बी लोकांक पळोवंक मेळ्ळे। आदिवासींची वाद्याय आयकूंक मेळ्ळी। सुरय पिठाच्यो नेवऱ्यो, सान्नां असले जिनसूय प्रदर्शनात मांडिल्ले दिसताल्यो। नवे पिळगेन परंपरेची लोक संस्कृती फुडें व्हरूंक जाय। ही आदिवासी संस्कृती टुरिजमाचे नदरेन प्रमोट करतले म्हूण कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो। आणि हे ट्रायबल फेस्टिवलाक जे हांगाचे लोकांचे एक प्रसिद्धी मेळटा, ट्रेडिशनल गेम्स जे आतां बंद जाल्ल्यो आसा, ट्रेडिशनल फूड कशें करताले हें दाखयता। आनी म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द ओल्ड सेंटिमेंट्स वीच कम बॅक अलायव। आय ओनली रिक्वेस्ट की जी नवीन पिढी आहा, बरी दिसता आज नवीन पिढी आमगेली ट्रेडिशनल ड्रेस घालून आमच्या वांगडा आसा, तेणी हे ट्रेडिशन कॅरी फॉरवर्ड करपाक जाय। एंड दीस वील बी द फ्युचर ऑफ ट्युरिजम इन गोवा एंड इंडिया ऑल्सो। दे सेव द ट्रेडिशनल कल्चर। आज आमी पयल्या खुबशीं फॉरेनर येयल्लीं आसा एंड वी आर प्रमोटिंग दीस फेस्टिवल एज टुरिजम फेस्टिवल नॉट ओनली हियर। आय थिंक देर आर 4-5 प्लेसीस सायमल्टेनियसली हें जाता, कुंभारजुवा हांगा अशें। पूण हांगाचे जे लोक आहा केपेचे, दे आर ब्रिंगींग द ट्रेडिशनली आउट, नॉट ओनली इन द फेस्टिवल बट ऑल्सो इन द गेम्स। लायक आमचे लोकऱ्यांनी हेवताले, आमचे मागीर गॉड महाल म्हणटा पळय तशें सगळे ट्रेडिशनल नांवां। सो आय कॉंग्रेचुलेट द आदिवासी संघटना केपें। आय एम ऑलवेज विथ देम आनी वी आर ट्रायंग टू हॅव अ बिग प्लॅटफॉर्म। आतां हो फुटबॉल ग्राउंडाचेर गेल्लो आसा, आमी एक जागो आयडेंटिफाय केला WRDचो आनी हांवें सांगलां आतां हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव व्हरतलो आनी दॅट वील बी द परमनंट वेन्यू फॉर हॅविंग दीस एंड दॅट वील बी एवरी इवनिंग they will have their traditional dances and we will have tourism market that place. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार।